आज एक नवो स्टेटमेंट येयला विश्वजीत राणे कडल्यान। हांव विश्वजीत राणा विचारता, तूं टॅक्सी घेवन कितलो भोंवला? जरी आमी लुट्टा म्हणटा तो आयज, जरी आमी लुट्टा चड पयशे घेता म्हणटा न्हू, जाल्यार तूं कितलोसो भोंवला आनी कितली बिलां तुजे कडेन आसा ती आमकां हाडून दिवची अशें टॅक्सिकार लुट्टा म्हणून सांग। बेश्टेच नाका जाल्यार स्टेटमेंट करचें न्हू। आनी एक तेणें कितें म्हटलां तेजेर जाणा तूं, पर्यटकांच्यो खंय खूब तक्रारी येता रे। आयज पर्यंत गोवोरमेंटान तर आमकां दाखोवन दिवना की कितल्यो तक्रारी येयला, तुमकां कोणाक धाडला कितें सांगलां, आमकां तरी आजून पर्यंत सांगूंक ना। गोंयकार जे आसा पळय तेज्यो तक्रारी येयना, जे भायले तेंच्यांनी हाडून सोडल्या पळय तेंच्यो तक्रारी येता। आयज ते सांगता, सीएम सांगता गोवा मायल्स जे आसा पळय ते गोंयकारांचे म्हणून। काल आमी तांकां उघड करून दिल्या मिडिया थ्रू की हे जे ॲप आसा ते गोंयकारांचे न्हू, हे सगळे मायग्रंट आसा भितर, सगळे चलोवपी मायग्रंट आसा। फक्त एक कोण गोंयकार आसा तो खोत म्हणून, तोय गोंयकार जाल्यार आमकां खबर ना, बट गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा ते आयज आमच्या वांगडा ना। फाल्यां जर मंगळार दीस आमी म्हणटा तुमच्या उतरांनी सगळे मिटींग घेवन की मंगळारच्यान आमी ऑफ द रोड वचपाक जाय, जाल्यार तुमी तुमची सगळ्यांची तयारी आसा मरे? आमकां तेको मेन आमी हांगासर स्टार्ट करता ते काणकोण ते पेडण्यां। फॅमिलीक फाल्यां गरज पडली जाल्यार फॅमिलीक घेवन सुद्दां रस्त्यार येवपाची आमकां गरज आसा। आयज आमी टॅक्सीकारांनी मिटींग अटेंड केली आहा। तर मिटींग अटेंड करपाक कारण म्हणल्यार आज गोवोरमेंटान आमचेर खूब अन्याय केलो आहा। आमी गोवोरमेंटाचेर अन्याय केलो ना, गोवोरमेंटान आमचेर अन्याय केलो आहा। एक टायम आमकां पणजे आझाद मैदानाचेर पावयलो आनी स्पीड गव्हर्नराक कोण तोय आमचो न्याय तसो उडयलो। आज सेकंड टायम आमचेर गोवा मायल्स टॅक्सी सर्वीस दिली, परत आमचेर आयज अन्याय केलो आसा। आमी गोवोरमेंटाचेर अपोज नाय, गोवोरमेंट आमकां अन्याय करता। खूब दूख दिसता पळोवन न्ही आमकां अशें करून। आमी टॅक्सीकार पळय आय न्हू ते आज पैंगीण गालजीबाग आगोंद पालोलें आनी तुगेले सगळे आमी आज काणकोणकार सगळे एक जाले। आनीक आमच्या इजदोर बाब फेर्नांडीसान आमकां इतलो सपोर्ट दिलो की आमकां खूश जाले। आमी कितें आमचे फाटल्यान तो आसतलो आनी आमकां न्याय मागून दितलो म्हणून आमी खूब खूश आनी तेजे फाटल्यान आमी रावतले आनी सगळे टॅक्सीकार एक जावन पणजे हो पडल्या जाता, दिल्ली हो पडल्या जाता, आमी सदां आमी आसतले। विठर माय टॅक्सी असोसिएशन आमचो सदां आदार दितलो। काणकोणकार सगळे एक आहाय। आनीक हे टॅक्सी म्हणल्यार कितें, आमगेलें पोट, आमकां गव्हर्मेंट जॉब ना, कांयच ना। आज एक आमी क्यूआन नंबरान म्हळ्यार क्यूआन भाडी मारता नंबरान, एक 50 गाडी आमचे ललीत होटलां। हे गव्हर्मेंटान चिंतपा जाय कित्याक ह्या गरीब लोकांक कितें तरी हेल्प करपा जाय म्हणून। हांगा हे टॅक्सी शिवाय दुसरो आदार म्हणटा तो नाच आमकां। म्हणून हांव हे गव्हर्मेंटा फुडें मागतां कित्याक टॅक्सीवाल्यांक पळय म्हूण बँकान लोन आहा थोडो ना एके कडेलो, तो इन्स्टॉलमेंट इंट्रस्ट वाडत रावता, तो भरूं जायना। ते कशें करप, कितें करप तें आमकां खबर ना। सो नाव आमी आसा आतां आमदार भायर चल्ल्या न्हू, कित्याक हांव सदांच गरीब समाजा बराबर लोकांच्या हांव सदांच आसा। तुमी फाटल्या दिसान पयलें आसतलें शेकामोड येयले तेन्ना हांवूच त्या लोकां बरोबर रावलो। पूण म्हागे इश्यू कितें की गव्हर्मेंट एक इंट्रस्ट घेयना, बाबा ह्या मनशाक कशे त्रास जातले ही बाबा आमी पॉलिसी केली जाल्यार तेजेर भासाभास करना। ती भासाभास केली जाल्यार आयज ही परिस्थिती येना। आयज ही परिस्थिती मायनिंगाची येवपाची, मायनिंगाची येवपाची टक करून पारिकार येता क्लोज, मायनिंग इंडस्ट्री क्लोज। अरे लोक सगळे रस्ते आयज पासून रस्ते 5-6 वर्स जाली। सो कोणा इफेक्ट जालो? मायनवाल्यांक जाले, मायनवाल्यांक कांयच जावं ना। गरीब समाज जो आहा थिंगा त्या लोकांक इफेक्ट जालो। सडनली ट्युरिस्ट शेकाचेर येयले, कोणा इफेक्ट जाता? गरीब समाजाक। जो मनीस बाबा कितें आपूण रांदून कोणा विकता तेजेर कितें पोट भरता त्या मनशाक इफेक्ट येयलो। ट्युरिजम बेल्टाचेर येयले, थिंगसर आतां तुमचेर येयले, तेजे पयले पायलटाचेर येयले, पायलटाची कितें रेट वाडयली। सो इनडायरेक्टली हो सरकार आसतो अशा लोकांचे गरीब समाजाचे पयशे काडप आनी सरकार चलोवप रॉंग। ही पॉलिसी रॉंग ह्या सरकाराची। सो हांव एकूच मागता मुगडे की तुमी सगळे एकठांय हांव वचून आमी पॉलिटिक्स हाडचें न्हू। हांव समजा तुमचे भायर एक ट्युरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर्स म्हूण, पूण हांव म्हाका पॉलिटिक्स लागना, हांव काँग्रेसी म्हणना, BJP म्हणना, पूण हांव एक ट्युरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर, हांव तुमचे भायर उबो रावता।